नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर। वेर्णा मोंजिनिसा लागसार वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक दिलो धपको। एकल्याक मरण जाल्यार दुसरे जखमी। फुडलो तपास चालू। फोंड्या माला 2 घडणुकांनी दोगांक मरण। बोरये फोंड्या छप्परावयल्यान पडून एकल्या 66 वर्साच्या दादल्याक मरण जाल्या। कपिलेश्वरी फोंड्या नाल्यांत सापडल्या एका दादल्याची कूड। फाटल्या 5 म्हयन्यांत दूद उत्पादकांक दिवंक नाशिल्ली आधारभूत किंमत मेळटली बेगीनूच। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें आश्वासन। ह्या सगळ्याक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर जातली खर कारवाय। मंत्री शिरोडकराची शिटकावणी। भाजपान क्षत्रीय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांक उमेदवारी दिली ना जाल्यार 2027त काणकोणा दिश्टी पडटले वेगळे राजकारण। गांव डोंगरीचे सरपंच धिल्लन देसायाची शिटकावणी। काजीवाडा फोंड्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली 8 दुकानां केली मातये भरवण। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कडक पुलीस बंदोबस्तांत पालिकेची कारवाय। फार्मागुडी वाठारांत उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराजाचे डिजिटल संग्रहालय। 125.59 कोटी रुपयांचो निधी जाला मंजूर। 2026 मेरेन संग्रहालयाचे जातले काम पुराय। आनी आतां खबरो विस्तारांत। वेर्णा मोंजिनिसा लागसार एका वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातांत एका 23 वर्साच्या पिरायेच्या चलयेक मरण आयल्या जाल्यार दुसऱ्या चलयेक दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। राज्यांत अपघाताचे प्रमाण उणे जावपाचें नांवच घेना। वेर्णा मोंजिनिसा लागसार जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एका 23 वर्सां पिरायेच्या चलयेक जीव वगडावचो पडलो जाल्यार आनी एका चलयेक दुखापत जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातांत अनिशा बोरकार ह्या केपेच्या 23 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयलें जाल्यार अक्षता नायक मूळ कारवारच्या चलयेक दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला। हे विशीं कार चालकान स्वता वेर्णा पुलीस स्टेशनात वचून कबुली दिल्या। कार चालक पीसीसी कॉलेजीचो विद्यार्थी आशिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फोंडा माला 2 घडणुकांनी दोगांक मरण आयले। बोरये फोंड्या गॅरेज दुरुस्त करपाक छप्पराचेर चडिल्ल्या बोरयेच्या 66 वर्साच्या एका दादल्याक मरण आयले। तेका जमनीर पडून दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार कपिलेश्वरी फोंड्या एका नाल्यांत दादल्याची कूड सापडली। पळयात पुराय बातमी। गॅरेज दुरुस्त करपाक छप्पराचेर चडिल्ल्या बोरयेच्या 66 वर्साच्या एकल्या दादल्याक जमनीर पडून दुर्दैवी मरण आयले। वसंत नायक अशें मरण पाविल्ल्याचें नांव जावन आसा। छप्परावयल्यान पडल्या उपरांत ताका उपचारा खातीर रोखडोच गोमेकोंत भरती केल्लो खरो, पूण ताका उपचारा वेळारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। शुक्राराक आपले गॅरेजीचे छप्पर सारके करता आसतना शुक्रारा सांजचो वसंत नायक हो 66 वर्साचो मनीस छप्परावयल्यान जमनीर कोसळ्ळो। ताका गंभीर अवस्थेत ताका फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेले आनी तेजे नंतर ताका जीएमसीन दाखल केल्ले, पूण राती ताका उपचार सुरू आसतना ताका मरण येयल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी ह्या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश चार। कपिलेश्वरी फोंड्या नाल्यांत एका सुमार 60 वर्साच्या दादल्याची कूड सापडल्या। उजो पावलपी दळाक कळटाच तांणी घडणूक थळार दाखल जावन कूड भायर काडली। कुडीची वळख पटून शेखर केशव नायक अशें मरण पाविल्ल्याचें नांव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेखर खंय शुक्रारा रातीच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटा। फोंड्या पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती हो इन्सिडंट जावपा जाय, कित्याक हो जो मनीस आसा तो हांगसरलो गुरू, एक सादारण 65 वर्सां बी आसतली तेका, शेखर नायक म्हणून। तो येता आसतना म्हाज्या हिशोबान तो एक तर ते साकवा आसा न्ही थंय, साकवा तेकून रावपा जाय आनी राती लायटी नाशिल्ली। तो म्हाका दिसता तेकून रावल्या कारणान कदाचित तेजो तोल वचून तो पडला आसतलो आनी सकाळी कोणे तरी त्या वाटेन वताले त्या मनशांनी पळयलो। मागीर पुलिसेक कळयलें आमी, तेणी फायर ब्रिगेड धाडून बॉडी काडली आनी आतां पंचनामा करतात। कपिलेश्वरी नाल्यांत आज सकाळी एक डेड बॉडी सापडली। उदकान आशिल्ली बॉडी फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी येवन काडली आनी आता पुलीस पंचनामा सुरू आसा।
राती 9:30 पर्यंत हो शेखर केशव नायक म्हणटा तो राती एका 9:30 पर्यंत हांगा कबलेश्वरी बाजारान लोकांनी पळयल्लो. पूण तो राती घर वयता आसतना एक 200 मिटराचेर घर तेजें आशिल्लें आनी तो वयता आसतना काळखान नाल्यान पडलो अशें आसपाक शकता असो अंदाज स्थानिकांक आसा. कारण ह्या रस्त्यार खंय राती लायट नाशिल्ले आनी काळखान लोक यो वच करताले. आतां सद्या पुलिसांनी पंचनामा सुरू केल्लो आसा आनी फायरूय बीन स्पॉटार आसा. कपलेश्वरीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. फाटले 5 म्हयने जाले दूद उत्पादकांक आधारभूत किंमत दिवंक ना. देखून हांकां जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय ही जातलीच अशी शिटकावणी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर बेगीनूच गोवा डेअरीच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन दूद उत्पादकांक दर म्हयन्याक आधारभूत किंमत दिवपाचो यत्न करतले अशें आश्वासनूय मंत्री शिरोडकरान ह्या वेळार दिलें. गोवा डेअरी आनी मिनरल फावंडेशनाच्या सहकार्यान रुग्णवाहिकांच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री शिरोडकार उलयताले. 5 महिने सपोर्ट प्रायस घेवना म्हणून हांव आतां हेजे नंतर आपूण वचून बसतलो भितर आनी जो मनीस सांगतलो डेअरीचो रिस्पॉन्सिबल आसा ताजें एक्शन जावपाक जाय. डेअरीचो कोण जबाबदार आसा तो 5 महिने सपोर्ट प्रायस मेळना. आमकां 30 सॅटल जाय आमकां पगार जाय पडटा. 30 सॅटल आमकां पगार नासतना जर जाय आमी 1 तारखे सकाळी गाय करपाक लागतलो. आनी शेतकारी बावडो जो कश्ट करता काबार कश्ट करता त्रास काडटा ताका सपोर्ट प्रायस मेळप ना कित्याक म्हाका राजकारण कळत राजकारण म्हणजे आर्थीक कारण कळत न्हू कित्याक जाता म्हणजे तें मंत्री खंयचोच मंत्री काय स्वता हिशोब बूक घेवन बसना. स्वता हिशोब बूक घेवन बसना की शेतकऱ्याक जे पयशे आसा ती दिवपाक जाय आनी कितें आसता दिवपाक जाय अशें म्हणून. तो हो खूब मोठो अन्याय. म्हणजे जर स्वताची म्हाका दिसता की खूब मोठो अन्याय शेतकऱ्याची जाता आनी तातूंतल्यान मागीर निरशेले वतात. दुदाचो वेवसाय करपी लोक हे निरशेले वतात आनी ते वेवसाय कडेन जावची ना आनी उरची ना. आनी मागीर आमी एमडी हाडुये कोणी एमडी हाडुये. आज आमी सामको बरो फामाद असो एमडी हाडिल्लो आसा अनुभवी सामको मनीस हाडिल्लो आसा. तो कांय करूंक शकचो ना. तिकडे जेन्ना रिपोर्ट मागता 2 महिने 3 महिने 4 महिन्यांनी तागे हो रिपोर्टाक ते निगेटीव येतलेच. 50 वयल्यान 45 पावले 45 42 आनी 40 वाडचे ना म्हणजे म्हाका ह्या गोष्टी संबंधी आमचे डेअरीचो स्टाफ आसा पळय न्ही ऑफकोर्स हांव आतां काही मेन अधिकाऱ्यांची मिटींग घेता मुखार नंतर पण दीस इज समथींग डिसहार्टनिंग. आनी एक सांगता हांव 3.5 वर्सां काम करता. त्या 3.5 वर्सां म्हाका अशे प्रकारची गजाल पयलीच खेपे घडल्या. हांव समोर दीस एक मिटींग घेतलोच आमची सपोर्ट प्रायसाचेर लागून आनीक पॉसिबल जालें जाल्यार सीएमा कडेन हो विशय व्हरतलो. कित्याक सरकार इतले गरीब ना की सरकाराक पयशे ना आनी ते उरला अशें म्हणटा. हे खंय तरी डिले इन द एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजर आनी म्हणून हे पयशे उरलेले आसात. म्हाका सकाळ आयकता वायट. म्हजी अपेक्षा आशिल्ली मार्च पर्यंत तरी क्लियर जातलें आनी एप्रील मे ते ओके 1-2 महिने ओके समजू शकता. पूण प्रयत्न चलता आमचो दोगांयचोय की हे सामके डायरेक्टली दर म्हयन्याक 15 दिसांच्या म्हयन्याक हे पयशे डायरेक्टली त्यांच्या बँकेच्या अकाउंटाक येवचे. आनी म्हणून जे ताणें आतां रिक्वेस्ट केला पळय न्ही की जितले डेअरी आसा ते सगळे डेअरी कडेन कंप्युटरायज्ड हें आसचें कितें मिल्क कलेक्शन आनी विच इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू डेअरी. कळ्ळें न्हू अशें करपाक पळयता मुखार एक सादारणशे 2 म्हयने म्हणजे हांव करूंक पळयतलो तें म्हजो थोडे सहकारी आनी आमच्या मिनिस्टराचें सहकार्य जाय पडटलें. काणकोणात 2027 वेगळे राजकारण दिश्टी पडटले म्हणून काणकोणच्या क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांची शिटकावणी. फुडल्या वेंचणुकेत भाजपान क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांक उमेदवारी दिली ना तांकां दिवची म्हणून आतां मागणी जावपाक लागल्या. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेचे पडबिंब आतांसावनूच गोंयांत दिसपाक लागला. काणकोणा भितर फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत जर भाजपान क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्याक उमेदवारी दिली ना जाल्यार वेगळो विचार करतले म्हणून थेट शिटकावणी. गांवडोंगरीचे सरपंच धिल्लन देसाय हांणी हे विधान केला. जाल्यार आमी आमचो समाज एक करपाक फुडाकार करतलो आनी आमी त्यांच्या विरुद्ध आमी काम करपा खातीर फुडाकार घेतलो. बीजेपीक बरे आमच्या समाजाचे बरे कॅन्डिडेट आहाय. एट प्रेझेंट सध्या 4% आसती आसा. रमा आसा, धीरजा, शंभा आसा. सोड हांव धरनाका हांव सुद्दां हांव म्हणना पण बरे समाज आमचे लिडर आसून आमच्या समाजाचो जो केन्ना विचार जायना फक्त आमी दुसऱ्या खातीरच काम करपाचें का आमकांय समाजा खातीर आमगेल्या समाजा खातीर आमी फुडें येवपा खातीर आमकां तिकीट मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. ह्या खेपेक जर आमच्या समाजाच्या विचार केलो ना बीजेपीन किंवा काँग्रेसीन जाल्यार आमचो समाज जो 5,000 समाज जो वोटिंगा न्ही 75% एक जालें जाल्यार गोंय काणकोणच्या राजकारण हे उल्कस करपा जाय आमचे कडेन आसतलें. पूण सरपंच तुमगेली कोमूलदादी खातीर तुमगेले पॅनल उरता, देवस्थानाची खातीर तुमगे पॅनल उरता, पूण इलेक्शना टायमार तुमी एक जावंक शकताले काय कितें?
70% तरी हांव एक करतलो, हांव फुडाकार घेतलो आनी हे फुडाकार घेवन काणकोणाक बदल करतलो ना एक तर तिकीट आमच्या समाजाक दिवची पडटली. आपण बीजेपी तिकेट मागता तुम्ही, बीजेपीची मागता, थोडे जाण काँग्रेसीची बी मागोदी. आपण 2 देसाय समाजा कॅन्डिडेट ना जाता. एक खंयची दी बीजेपी चड आमी बीजेपी लोक आसा, बीजेपी मागता. बीजेपीचे जर तिकीट मेळना जायत आमी फुडें विचार करतले आनी आमी समाज एक करपा खातीर आमी सद्या आमची भितर मिटींग चलता. 1971 सावन तुमच्या देसाय कम्युनिटीचे एकूय आमदार जावपा पावला आनी फुडें तिकीट दिवपाचोय try केला. 2071 जरी आमदार जाला जाल्यार तुमगेलो 2027 आमदार जातले तुमी ध्येय दवरता. थंय दवरता. जर तिकीट मेळना जायत तेजेर आमी फुडें पुरेपूर विचार करतले आनी काणकोणाक जी आमची जवळ जवळ 5000 वोटिंगांनी 80 ते 70% देसाय एक करपाचें काम हांव करतलो. काम चालू आसा तुमचें. भितर काम चालू आहा. आमी सगळ्यांनी उलोवण चालू आसा. लोकांक दिसता जायत आमी थोडे जाण म्हणटा खंय पैसा फेको तमाशा देखो. पयसो फेकपा आनी तमाशे देखपाचो हो टायम न्ही. आमी कोणा फुड्यान झुकना आनी पयशा फुड्यान तर आमी झुकची ना. तमाशा देखो 27 पळोवया. काणकोणा भितर सद्याक रमेश तवडकरांचें वर्चस्व आसा. हे मतदारसंघात एसटी लोकसंख्या चड आशिल्ल्यान एसटीच्याच फुडाऱ्याचे थंय प्राबल्य दिसता. मदले वेळार संजय बांदेकार आणि उपरांत विजय पै खोत आणि थंय बाजी मारिल्ली. मात पैंगीण आणि काणकोण हे 2 मतदारसंघ एकठांय येत एकूच काणकोण मतदारसंघ अस्तित्वात आयिल्ले सावन फकत एकदा इजिदोर फर्नांडीसाचो अपवाद सोडलो जाल्यार काणकोणकारांनी रमेश तवडकराकूच कौल दिल्लो दिश्टी पडटा. मात काणकोणात 2027ची वेंचणूक वेगळी नांदी थारता काय हाची जाप काळूच दितलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काजीवाडो फोंड्याच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली 8 दुकानां उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मातये भरवण केली. कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात करून ही कारवाय केली. अतिक्रमण करून बांदिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामां, घरां, दुकान आनी हेर आस्थापनांचेर कारवाय करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. फोंड्या काजीवाडो वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 8 दुकानां उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत मातये भरवण केली. ह्या 8 दुकानदारांक गांधी मार्केट आनी मार्केट कॉम्प्लेक्सात जागो दिल्लो. मात तांच्यांनी थंय वचपाक न्हयकार दिल्ल्याचे नगरपालिकेचो अभियंतो विशांत नायक सांगता. आम्ही रोड वायडनिंगाच्या एन्क्रोचमेंटाचे हेचेर ड्रायव केला आनी एक्चुअल कशें आसा की हायकोर्टान PIL फायल जाल्लें आसा. सुमोटो एप्लिकेशन कोणें घातिल्लें 3 of 2024. ह्या संदर्भात ऑलरेडी आमकां डायरेक्शन येयल्लें आसा की रस्त्यार जी मेन नॅशनल हायवे, इंटरनल रोड आनी मेजर सिटी रोड हाचेर खंय जी अतिक्रमणां जाल्ली आसा ती इमिडिएट काडपाची हे डायरेक्शन आमकां दिल्लें आसा. त्या डायरेक्शना अंडर हो प्रोसेस चालू आसा. तांकां आमी ऑफर दिल्ली, तांकां आमी इंदिरा मार्केट आनी आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्सान ऑफर दिल्ले, तांकां आपण हाडिल्ले, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी बी सगळें दिल्ली आसा. तांच्यांनी ती रिफ्यूज केली आनी आज पर्यंत तांच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना. नगरपालिकेन सुचयिल्ल्या गांधी मार्केट आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स जाग्याची आमी पळोवणी केली. त्या रुमांनी गळटी सुरू आसा. तशेंच त्या रुमांचे भाडें खूब आशिल्ल्यान आमकां भरपाक परवडना. सरकार फकत मतां मागपा वेळार आमची याद काडटा, अशें दुकानदाराचें म्हणणें. काय नसताना काडटा आमची दुकानां देवा आनी आमकां खंय अडचणीत मारता. खंय येते घे तुका ते घे 3000 भर 4000 भर आमच्या जाता. खंयचे रानात दिले म्हणून आमचे पोट भरता. तो प्रश्न ते दिताले ते गळटा, सगळे सारकें करिना, ते सगळे गळटा. ते दिता म्हणून ते पयलीं आमी वचून जाल्यार पयलें उदक येता भितर आनी ते 3000 3500 भाडें सांगता. आमचे पोट भरता इतले 4000 भाडें. आमचे पोटार पाय भंय दवरता. तुमी मंत्री जावन जाल्यार आमी तुमकां वोटींग घालता, हें करता आनी आमी घाटी हांगच्यान येता. अशें करप ना आमकां. हांव बरो उरता 15-15 वर्सांनी. म्हाका प्रेशर आहा, डायबिटीज आहा, आतांचे आसा. सगळे रिपोर्ट नाका तुमकां जायला. टेन्शनां दिलें म्हाका हे सगळें. करपाक रेडी आसा म्हणून, पूण तांच्यांनी मागीर पळोवया आमी तुमकां रिहेबिलिटेट करता अशेंच करून सगळ्यांक अधांतरीत दवरले. आजून रिहेबिलिटेटूय बीन सारकें करना आनी आतां ते म्हणटा की आमी रिहेबिलिटेशनाक घेवना म्हणून. इनफॅक्ट रिहेबिलिटेशनाची जेन्ना आमकां नोटीस आयली आमी गेले, हांव स्वता गेलां आनी आमी ती दुकानां पळयलीं.
ही दुकानां खरेंच ऑक्युपाय करपाची सारकी नाशिल्ली आनी आमी बरोवन दिला तांकां, अशें न्ही बाबा आमी तोंडान सांगता, आमी बरोवन दिला की बाबा ही दुकानां हे प्रॉब्लेम्स आसा आनी त्या खातीर आमी घेवपाक शकना म्हणून. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण बेकायदेशीर दुकानांचेर कारवाय जातली अशें थळाव आमदार रवी नायकाचें म्हणणें. गाडी आसा इवन पणजी सुद्दां त्यांनी काडल्या. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा जितले पळय आसा रस्त्याचेर जे आसा सेटबॅक रस्त्यार वॉटेर ते सगळे ते काडचे म्हणून ऑर्डर जाल्या. म्हाका सेकेंड कोर्टार जालें ते म्हाका काय आमी फोंडा शहरान आसा जे जाग्यार मध्यभागी जी हांगा कॉफी भोसले मुखार आनी रस्त्याच्या कुशीन जवळ 25 वर्सांची वयर ही दुकानां आसलेली, ती दुकानां आज उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती जे हांगा म्युन्सिपालिटी हांगा ते सगळें मोडटा आनी जागा हांगा क्लियर करता. आनी मदीं एक क्रॉस आसा सर म्हणटा की सेंटिमेंटल कितें धार्मीक भावना दुखोवपा जायना, ह्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर तो हँडल करतलो आनी तेजे तेजेर कितें करपाचें मागीर पळयतले. तो म्हणजे टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कुडचड्यार IPLाचे फॅन पार्क येता. कुडचड्या वयल्या जी सुडा मार्केटा कुशीक हे फॅन पार्क उबारतले. ह्या फॅन पार्कात IPLाच्यो उरिल्ल्यो मॅची लायव्ह पळोवपाची संद लोकांक मेळटली. दक्षिण गोंयांत पयल्याच फावट IPLाचे फॅन पार्क येता. देखिए देखा जाएगा तो आप बच्चों को शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे. वैसे कुछ बच्चों के साथ स्कूल के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ है, उनको कुछ रिक्वेस्ट की गई है आपकी ओर से. सो बेसिकली ये सारे फैंस के लिए है, ये एज सच पर्टिकुलर लोग के लिए नहीं, बट ये सभी आ सकते हैं. तो आपके दरमियान हम ये सबके लिए यही बताना चाहते हैं कि हर कोई बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़े, अपने फैमिली सब यहाँ पे आ सकते हैं और सबके लिए यहाँ पे निःशुल्क एंट्री है, कोई चार्ज पे नहीं जाएगा. So sir, किती दिसतात की तुमका ही साउथ गोवा इज द फर्स्ट टाइम है हेल्ड दिस टाइप ऑफ एक इंटरनॅशनल लेवल एक इव्हेंट. गोंयांत आमी स्टेडियमाची गरज खूप भासता. सो ताका तो रोहन आयिल्ल्याक एक उजवाड दिसपा लागला आनी रोहनान दाखोवन दिला, कारण ताचे संपर्क एक BCCI सेक्रेटरी पासून BCCI जॉयंट सेक्रेटरी पर्यंत हो जालो म्हणून तो पदवेर बसूना. आज ही गजाल कुडचड्यार हाडप जाल्यार मेन कशी गजाली जाताली की बाबा एक पणजे आमचो एक मेन जाताले सगळ्यो गजाली. आज कुडचड्यार IPL यो आनी ह्या IPL ही मोठी स्क्रीन घालून दोन्ही मॅचीस जर्सी हाडून भुरग्यांक खेळपा खातीर ल्हान पासून जाणट्या पर्यंत तांकां फुकट एंट्री दिवप. आनी म्हाका दिसता आनी BCCIचे आज एक मनीस हांगा येयल्ले आसा आनी गोवन स्वताक जॉयंट सेक्रेटरी आहा. म्हाका दिसता ही खूब मोठी गजाल. ही गजाल मोठी फक्त कुडचडकारां खातीर न्ही, आमच्या सारके ताचे मित्रां खातीरूय आनी संपूर्ण क्लबां खातीर BCCI आनी एक्टार एक क्रिकेट लवर्सां खातीर. आय थिंक दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी given by a Goan to all the Goans who cannot go and travel to long places to watch an IPL. Come and Kudsodin, see the matches, enjoy the matches free of cost and smile tax free. फार्मागुडी वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डिजिटल संग्रहालय उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. केंद्र सरकारान ह्या संग्रहालया खातीर वट्ट 97.46 कोटी रुपया आणि गोंय सरकारान वट्ट 28 कोटी रुपयाची निधी मंजूर केला अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. ह्या 125.59 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम 2026 मेरेन पुराय जातले आणि हो प्रकल्प गोंय पर्यटन खात्यांतलो एक प्रतिष्ठीत प्रकल्प म्हणून उरतलो. सुमार 29,212 चौखण मीटर जमीन संपादीत केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आज इम्पॉर्टंट आसा की आमी वी आर व्हेरी प्राऊड टुडे टू अनाउन्स द प्रोजेक्ट ऑफ आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम एट फार्मागुडी फोंडा. ही एखादी कितलीशीच वर्सां वेगळे वेगळे सरकार आयले, पूण एखादी छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी ज्या तरेन ताजो वारसो ताची काणी ज्या तरेन फुडल्या जनरेशनाक वचपाक जाय आशिल्ली, मोटिवेट जावपाक जाय आशिल्ली, युथांक फुडें काडपाक जाय आशिल्ले, ज्या तरेन जाय आशिल्ली ती म्हाका दिसता आतां आमी ह्या 3 वर्सांत डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन विचार मांडून पर्यटन खात्यांतल्यान वी हॅव स्टार्टेड वेरियस इनिशिएटिव्स. हे करपाक आमी जेन्ना सगळो प्रपोजल एकठांय केलो आनी सेंट्रा कडेन गेले तेन्ना आमकां जी स्कीम तांची आशिल्ली स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SCI त्या स्किमीच्या अंडर आमी एप्लाय केले आनी त्या स्किमीच्या अंडर जवळ जवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores. तातूंतल्यान 97.46 crores हॅज बीन सँक्शन बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आनी 28.13 crores बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. हो आतां 2 फेजीन जातलो. पयर कॅबिनेट अप्रुवल जाली is basically starting of the whole work, which is the tender which was put
was for 64 crores 91 lakhs 34,151, which includes 18% GST. वो अप्रुवल घेऊन आम्ही ताजे जितले सिव्हिल कामां आसा फर्स्ट फेजान आणि डेव्हलपमेंट कामां आसा दिस विल बी टेकन अप. हो जो प्रोजेक्ट आम्ही हाडटा विल बी अ बिग बूस्ट टू द कल्चरल टुरिझम, promoting ourselves as far as Goa is concerned and Goa beyond beaches. आणि छत्रपतीची आमची काणी फुडल्या जनरेशनाक वचची, युवांक कळची आणि ताजे कनेक्शन गोंयाक करचे हे म्हाका दिसता व्हड प्रमाणात आमकां सगळ्यांक हेल्प जातलो टू बूस्ट टुरिझम. एज वी टॉक अबाउट आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स दॅट गोवा विल हॅव. जवळजवळ 8 ते 10 महिन्यान वी हॅव बीन ट्रायंग टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट. तो मार्च ते एप्रिल 2024 पर्यंत हो आमचो विचार आसा हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून परत लोकार्पण करपाक. इनॉग्रेशनाची डेट जी आसा मुख्यमंत्री सांगतले त्या प्रमाणे इनॉग्रेशन करून आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले. ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेराताच्या आत्मसन्मानाक खंय धपको लागला. ह्या विशीं तेणी पणजे पुलिशेंत कागाळ केली. आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिक्सान खंय तिच्या आत्मसन्मानाक हात घातलो. ह्या विशीं पणजे पुलिसांनी सेसिला आड FIR नोंद केल्या. पूण ह्याच प्रकरणात सेसिलान कागाळ नोंद करून 10 दीस जाले तरी पणजे पुलिशेंत त्या कागाळीची दखल घेवपाक तयार ना. ताळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेराताच्या आत्मसन्मानाक खंय धपको लागला. हे विशीं सिडनी बारेटोन पणजे पुलिशेंत कागाळ केल्या. आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगिसान खंय तिच्या आत्मसन्मानाक हात घालो. सिडनी बारेटोच्या कागाळीचेर पणजे पुलिसेन सिसिला आड FIR नोंद केल्या. पूण ह्याच प्रकरणात 10 दिसां पयलीं कागाळ करूनय पणजे पुलीस वोग्गी आसात आणि 3 दिसां पयलीं सिडनीन कागाळ करून 24 वरां भितर FIR नोंद जाता जाल्यार 10 दिसां पयलीं ह्याच प्रकरणात आपणे कागाळ करून ताची FIR कित्याक नोंद जायना असो प्रस्न सेसिलान पुलीस प्रशासनाक विचारलो. आम्ही जेन्ना लास्ट टाइम आयिल्ले दॅट वॉज विदीन अबाउट 72 आवर्स व्हायस प्रेसिडेंटाची विजीट सोंपली तेन्ना आमी आयल्यांनी प्रश्न केलो की FIR जो आमी कंप्लेंट फायल केल्या, सेसिलान जी कंप्लेंट फायल केल्या त्या कंप्लेनाचे कितें जालें काय म्हणून. तेन्ना आमकां PIन सांगले की 72 आवर्स आमी बिजी आसले, व्हायस प्रेसिडेंट गोंयान असल्या कारणान आमी त्या बंदोबस्ताक आसले. त्या बंदोबस्ताक आसल्या कारणान आमकां टायम मेळूंक ना आनी FIRाचेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता. ताज्या मागीर 3 दीस ज्या कंप्लेनात तांचो 20 वर्साचो भुरगो आसा त्याचो मोबायल काडून आनी जाका तांणी असॉल्ट केल्लो त्या भुरग्याक हांगा 2दा आपोवन सतायला, ताका धमक्यो दिल्या की तुजेर आनीक FIR करूंक जाय काय म्हणून. तो पर्यंतूय आमकां खबर ना कितें जाल्ला तें. काल आमकां न्यूज मेळ्ळो आनी डिपार्टमेंटांतल्यानूच न्यूज मेळ्ळो की अरे बाबा FIR रजिस्टर जाला मरे तुमचेर म्हणून. सो दे आर ऑल्सो अवेर की कसो जाता काय म्हणून. पुलिसांतल्यानूच लोकांक पुलिसांचे खबर दे ऑल्सो सम ऑफ देम हॅव प्रिन्सिपल्स or rather most of them have principles. Now the issue is वो FIR जो ऑनलायन मेळपाक जाय आसलो आमी सोदताले इतले दीस FIR आसा जाला कितें जाला काय ना म्हणून. FIRाच्यो कांयच डिटेल काल रातची पर्यंत खंयच नासल्यो. पूण आमकां कळ्ळें की सेसिलाचेर FIR रजिस्टर केला ऑन द कंप्लेंट ऑफ सिडनी. सिडनी कोण तो सगळ्यांक खबर आसा. जय सेट सोनाद एप्लाय केला तितल्यान तरी खबरूच आसा. पूण परत एकदा रिपीट करता, सिडनीचे कंप्लेंट विदीन 24 आवर्स रजिस्टर जाता. सेईंग वॉट की सेसिलान आणि बाकीच्यांनी मिळून गव्हर्नमेंट सर्वंटांक ऑब्स्ट्रक्ट केले म्हणून. अरे ज्या गव्हर्नमेंट सर्वंटाक ताणें आपोवन हाडले थंय ते पळया म्हणून कितें जालां ते टू हेल्प पीपल ऑफ तालिगांव. ते जाल्या उपरांत 2-3 वरांनी 9:30 सुमार जेन्ना MLA आनी सिडनी येता आनी लोक क्वेश्चन करता तांकां की तुमी खंय आसले काय म्हणून. ते आमी हे ते पीठ काडटा तेन्ना सांगिल्लें म्हणून की रॉंग चल्ला म्हणून ताका तुमी प्रोटेक्शन दिलां. ते करता आसतना सिडनी एसॉल्ट्स दॅट 20-year-old boy. देन जेनिफर पुशीज हर आणि हे सगळे व्हिडिओचे रेकॉर्ड जाता. तुम्ही जे असले मिडिया त्या कंप्लेंटचेर रजिस्टर जायना कंप्लेंट. पण सिडनीची कंप्लेंट 24 आवर्स रजिस्टर झाली कशी. We have documented right from the time 6 o'clock that we had reached there till the time Jennifer Montserrat raised her hand on me. I had not interfered with her. On top of that, I was the one who complained to the flying squad. I was the one who called up the collector and did the needful, which is her duty as a elected representative. तेणेन करूंक ना म्हणून आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा. 12 दिसां पयलीं ओडशेल ताळगांवां उटंगराच्या पावसात चिखल आनी रेबो मेस्तुरात आशिल्ली माती लोकांच्या घरांनी व्हांवन आयिल्ली. ही माती खंयच्यान आयिल्ली काय म्हणून दोंगरार गेली जाल्यार थंय कोणे तरी दोंगर कातरून उडयल्लो. ह्या विशयाचेर सेसील रॉड्रिगिसान
फ्रांसीस कोएलो वांगडा आवाज काडिल्लो. उपरांत तळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेरात थंय आयिल्ली. तिचे वांगडा सिडनी बारेटोय थंय आयिल्लो. ह्या वेळार तांचे मदीं बाचाबाची जाल्ली. ताच्या दुसऱ्या दिसा सेसिलान जेनिफर आड कागाळ केल्ली. पूण सेसिलाचे कागाळीचेर कारवाय करिनासतना पुलिशेन 3 दिसां पयलीं आयिल्ले जेनिफराची कागाळ नोंदोवन सेसिला आड FIR नोंद केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिट्टणा नांगरून दवरिल्ल्या MVK कॅट ह्या प्रवासी बोटीक फांतोडेचेर अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या वेळार बोटीत खंयचोय कामगार वा प्रवासी नाशिल्ल्यान सुदैवान ही जिवीत हानी टळ्ळी. क्रुजाक उजो लागलो तेन्ना वारे आनी उदकाच्या प्रवाहान व्हांवून बेतीच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मेरेन ही बोट पावली अशी माहिती सुत्रांन कडल्यान मेळटा. उजो पालोबी दळ आनी बंदर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात हो उजो कसो लागलो हाचें कारण स्पश्ट जावंक ना. गोंयांतल्यान ड्रग्स जप्त करपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. ANC शिवोले वाठारांत धाड घालून मूळ केरळच्या 29 वर्सां पिरायेच्या एल्विन थॉमासच्यान हाका अटक केला. ताच्या कडल्यान सुमार 22 लाखाचो हायड्रोफोनीक वीड आनी LSD बोट पेपर जप्त केल्यात. निमणे गोंय सरकाराच्या उदकास्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो म्हणून ज्ञानेश्वर सालेलकर हांची नियुक्ती केल्या. प्रमोद बदामीक मुजत वाड दिवंक नाशिल्ल्यान तो सेवेंतल्यान निवृत्त जाल्लो आसा. मजगतीं IAS अंकीत यादव हाका उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकारी हाचो ताबो दिल्लो आसा. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.